कसलो इव्हेंट आसूं बुशू न्हेसपा मेकअप करपा लायक बट बेबी येयले तेदोसून तें आपणाचें तितून कॉन्सन्ट्रेट करपा पावलना ओ न्हेसपा पावलना. जायत टायम जालो हांव आनी बुशू दोगांय बाराबोर डेटीर भायर वचोंक नाय. हांवें डिसायड केलें तेका एक मेकओवर दिवपा आनी आपयलें आर्टिस्टीक बाय म्युरल एट अ प्लेस. म्युरल सारकें प्रोफेशनल एंड वॉज ऑन टायम. मेकअप स्टार्ट करचना पयलीं तेणें क्रिसेना कडेन विचारलें अबाउट अ स्कीन एंड द मेकअप लूक शी वॉन्टेड. बेबी पासून इंट्रस्ट हाडलें चोवपा मामा आपणा तोंडाची कित कोत्ती. आफ्टर अ व्हेरी लॉंग टायम इट वॉज व्हेरी नायस टू सी बुशू रिलॅक्स नाल्यार सदां तें बेबी लागून आबूज आसोता आबूज पार्टी. सद्या बुशू हितू बोर दिसोता हांवें केन्ना चोवूं ना तेका काजरा पासून अशें करून चोवूं ना. एक्सक्यूज मी. मेकअप कोता आसतना मोद मोदें हांव तेगे फकाण कोतालो कित्याक तेगे फकाण केले बगोर मुगे दीस वयता. फकाण कोता तेगेलें हेअर आनी मेकअप जालो आनी वो तुमकां दाखयता हांव तेगेलो फायनल लूक. So this is my feedback about her beautiful work on me. She's very professional, very friendly, and the way I told her, I said, I want to leave my hair, I want to do it on this side, that side. She catered to every need of mine. So thank you so much for lining me up. So I'm going to be booking her. If you want to book her, I have put her number in the description down below. Do contact her and get her a lot of bookings. She's amazing.